झालं रे, किती झालंय? सर वो पीछे को गाड़ी ओवरटेक कर रहा था, वही देख रहा था सर, तो वो आगे आ गई थी तो मैं अचानक से टर्न मार दिया तो उनके लग तुम्हारा गई। गाड़ी साइड में गया पहला, हाँ वो लड़की को डैश डैश किया तुमने? नहीं सर, वो लड़की जा रही थी और मैंने पीछे को देखा, कार ओवरटेक कर रहा था मुझे, तो मैं पीछे को देखने लगा तो अचानक से उनकी तरफ मेरी नज़र पड़ी तो मैंने टर्न मार दिया सर, अचानक से ही मोड़ दिया। उसको सेव करने की कोशिश की हाँ आपने? हाँ, उसको उनको सेव करने की कोशिश की मैंने। किधर से आया था गाड़ी? ये ललित होटल से आ रहा था, किधर जा रहा था? इधर आगे झूले में सर अड्डा हुआ है। स्क्रैप लेके जा रहा था। गाड़ी किधर का है? गाड़ी मालूम नहीं सर, वो अंदर का था, वो कचरा में लाते थे सर। काणकोण मनोहर बायपास हायवेचेर आज एक ॲक्सिडेंट जालो. त्या ॲक्सिडेंटा भितर एक चेडूं जखमी जाल्लें आसा. सविस्तर म्हायती अशी की एक जी रिक्षा आशिल्ली स्क्रॅपाची, ती स्क्रॅप घेवन ललित हॉटेलांतल्यान गुळे हांगा हो स्क्रॅप घेवन वयताली. वयता वाटेर ताका एक गाडी ओवरटेक करता, ताचें लक्ष विचलीत जालें आनी फुडें येवपी जें चेडूं एक हांगच्यान चलत वयतालें तें चेडूं ताका दिश्टी पडना. त्या चेडवाक ताचो धपको लागलो आनी चेडवाक तकलेक इजा जाल्ली आसा. ही गाडी परती पडली आनी जो सगळो स्क्रॅप आशिल्लो तो रस्त्यार पडलो आनी ते चेडवाक काणकोणच्या हांगच्यान काणकोण हॉस्पिटलांत रिफर केल्लें आसा आनी काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान ताका मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत रिफर केल्लें आसा. जे उपचार सद्या चालू आसा. काणकोणच्या पुलिसांनी हांगचे हो जे रिक्षेचो ड्रायव्हर आसा ताका सद्या डिटेन केल्लो आसा आनी फुडलो तपास आसा काणकोणची पुलीस करता. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर.